आज पहिली बसका जाली स्टेट कन्झ्युमर प्रोटेक्शन काउन्सिल आणि मिनिस्टराकूय पयले एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी सगळे मेंबराक मेळप आणि ह्या मिटींग म्हाका दिसता फर्स्ट टायम सगळे जे आमचे कमिशन्स असतात जे आमी कोर्ट म्हणटा ते पॅनल मेंबर्स की जुईज म्हणून समजता तांकां सगळ्यांक इन्वायट केल्ले सो एक बरी चर्चा जाली आणि हितून आमकां दिसून येयलें की खूब काम करपा जाय फॉर एक्झाम्पल खुबश्या लोकांक खबर ना की आतां कंप्लेन जर कन्झ्युमर कोर्टान घालतलो इट हॅज टू बी ई फायलिंग सो ई फायलिंग करतलो जाल्यार मनीस सारको घाबरता कशें करपाक जाय सो आज एक बरो डिसिजन जातलो की एक म्हयन्या भितर एक थारो जातलो की ट्रेनिंग चालू करप कशें ई फायल करपाक म्हणजे कोण तरी मनीस आसतलो ती हेल्प करपाक गिरायकाक ते ई फायलिंग करपाक कळ्ळें दुसरें सगळे स्टाफाक ट्रेनिंग दिवप म्हणजे कोर्टाच्या स्टाफाक बी की नवे नवे सिस्टम कशें हँडल करपाचें आणि आज म्हत्वाचो विशय म्हणजे 4 की 5 कायदे भितर अमेंडमेंट येयले फॉर एक्झाम्पल मोटर व्हेकल ऍक्ट अमेंडमेंट जाल्लेले आसा फूड सेफ्टी ऍक्ट अमेंडमेंट येयलेले आसा ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्साचे ऍक्ट आनी अमेंडमेंट येयले आसा लिगल मेट्रोलॉजी अमेंडमेंट येयले आणि नवो ऍक्ट म्हणजे कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट आमी खुबशे उलयता 1986 आता नवो येयला 2019 सो हितून खुबशे फरक येयलेले आसा सो आयज एक इम्पॉर्टंट म्हणजे मिनिस्टरा मुखार एक प्रेझेंटेशन जालें प्रत्येक 5 डिपार्टमेंट आपले थोडे थोडक्यान प्रेझेंटेशन केलें की नवे कितें जाल्लेलें आसा तेजे उपरांत म्हाका तो म्हत्वाचो विशय येयलो की आमी म्हणलें की एक गरजेचें आसा की आमी वर्ल्ड कन्झ्युमर डे स्टेट कन्झ्युमर डे नॅशनल आमी मनयतात पण आमी एक प्रपोजल आयज घातला की सप्टेंबराचो 8 तारीख जो आसा लिटरसी डे म्हणजे कितें कन्झ्युमर लिटरसी गिरायकाक कायदो कसो वाचचो जशें आमी बसीन म्हणटा लेडीज ओन्ली तो कायदो खुबशे लोकांक खबर ना सिनियर सिटीजन ओन्ली म्हणून हे खुबशे बरयल्ले आसता दुसरें कंप्लेन कसो बरोवपाचो खुबशे लोकांक खबर ना की व्हडलें कितें बरोवपाक जायना एक पॅराग्राफा भितर बरोवपाक शकता सो ह्या विशयाचेर बरी चर्चा जाली आणि तेजे उपरांत फ्लायिंग स्क्वॉड स्थापन करपाक आज आमी पळयत जाल्यार कितलेशे ट्युरिस्ट गोंया येतात तेंची फसवणूक जाता आणि ते कितें बाबडे म्हणटात कोण कंप्लेन करतलो वचून आणि हालींच आमकां कंप्लेन येयली थ्रू चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस एक महाराष्ट्राचो मनीस हांगा काजू बियो घेतल्यो आनी तेजी फसवणूक जाली सो अशें जेन्ना पब्लिसिटी जातली की ट्युरिस्ट पासून जेन्ना हांगा येता आनी ताका कितें फसवणूक जाता कोण करतात घडीत तेंच्या स्टेटाचोच मनीस जावंक शकता पण गोंयांत जाता हितून कितें जाता गोंयची बदनामी जाता दॅट गोवा इज नॉट फ्रेंडली टू द कन्झ्युमर हू इज द ट्युरिस्ट म्हणून सो हेचेर भरपूर चर्चा जाली आणि हे फुडें व्हरपा खातीर थाराव जातलो आणि एक सब कमिटी स्थापन जातली आतां कितें तुमकां खबर आसतलें एक सादो इश्यू हेल्मेटाचो आयज तुमी पळयत जाल्यार बाजारांत एक न्यू रॅकेट चालू केल्ले ते फेक हेल्मेटाचेर कंपनीचे स्टिकर घालूंक लागले ISIMAक कळ्ळें आनी एक्चुअली ते स्टिकर घालूंक शकना आनी लोकांची फसवणूक जाता म्हणजे 800 रुपया फारीक करून ती हेल्मेट घेता पण ती हेल्मेट फेक सो हे एक्शन घेवपा जाय कायदो तरेतरेचे लागता तो प्रत्येक डिपार्टमेंट म्हणटा हांव इतलेंच करूंक शकता फुडलें म्हाजे कडेन करूंक शकना सो एक जॉयंट कमिटी काडून हे सगळे 4-5 डिपार्टमेंट आसा ते स्टडी करतले खंय चेंज जावपाक जाय कित्याक खुबशे आमचे कायद्यान बरयल्लें खूब पण प्रॅक्टिकल करतलो तेन्ना त्रास जातलो सो आज म्हाका दिसता मॅक्सिमम आयज डिपार्टमेंट एटेंड जाल्लेले आसा आमी प्रपोज केला की डायरेक्टर ऑफ पंचायत डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपॅलिटी टुरिझम डिपार्टमेंट हांकां मेंबर करचे म्हणून कित्याक टुरिझम डिपार्टमेंट वेलकम टू गोवा म्हणटा पण जेन्ना ट्युरिस्टाची फसवणूक जाता तेन्ना एक्शन घेवपाक कोण आसना सो ह्या बाबतींत आयज बरी चर्चा जाली आनी आमकां खूब उमेद जालें की मिनिस्टर पुराय मिटिंगी एटेंड जालो आणि इंटरेस्ट घेवन जे कोण मेंबर असले ते उलयले तेंचे बरोबर डिस्कशन जालें